हाय ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण. आनी आमी बी सगळीं बरी आहाय, फिट अँड फायन. आनी हेचोय जाल्यार मॉर्निंग आतां. आनी अनायरा गेला स्कूल आनी एशली आपणे रेडी जायन गेलो कामां. आनी अलिया न्हिदलो हा. ओके, सो आलोले. आनी तुमी आयज चोयला आसतले ऑलरेडी थंबनेलाचे आयज हो व्हिडिओ कित्याचे आहा तो. ओके, सो येस, इन डिटेल तुमकां हांव सारकें इवनिंग सांगतलें एशली येयली मुट्री. ओके, सो येस, आमी फायनली यू नो जायत दीस जाले लायक आमी चिंत्तालीं यू नो हावस हंटींग करपा. ओके, एक बरेंशें यू नो इदर फ्लॅट ओ विला चोवपाक. बिकॉज भुरगीं यू नो बेजा जाता हिंगा, लायक यू नो तेंक चड खेळपा मेळना, प्लेस ना. सो तेक लागोन सो कित कोतली आमी इवनिंग आनी कित तें हांव यू नो तुमकां इवनिंग सांगतलें एशली येयली मुट्री. ओके, कॉफी बी पीत मुगेली आनी रांदीत ते दोणां दाखय तुमकां हांव हांव कित कोतो तें. आनी काल चोयलो आसतो तुमी न्हू एसलीन बिरयानी केल्ली, मटन बिरयानी बेस्ट लागताली सारकी यम्मी. ओके, ट्राय करा, इजी ती, लायक यू नो केन्ना एश कोन्न हरी बी यू नो बेगीन करपा बी जाय न्हू. सारकी इजी रेसिपी आनी बेस्ट लागतली खावपा. सो येस, आतां हांव वयता रांदपाक. ओके, रेडी करून दवरता बिकॉज अनायरागे रोकडो टायम जाता इस्कला येवपाचो. आनी सो चल, आयज आहा नुस्त्या फीश, आय थिंक बांगडो, हय बांगडो आहा. मॅकरल कोडी हांव आयज रेचाद कोतोलें. सो रेचाद बांगडो कोता आनी कुल्ल्यो हाडोल्यो, सो कुल्ल्यांक कोड कोतोलें. दाखय तुमकां आजून यू नो लायक कितें एश कोतोलें तें नोका हांव, बट रेचाद बांगडो कोता हांव. आनी कोणा आमगे चॅनल आजून सबस्क्रायब केलो ना जाल्यार बेगीनू आमगे चॅनल सबस्क्रायब कराय. ओके, चल किचना मेळटा तुमकां हांव दाखयतां कितें रांदीत तें. आनी चोय हांवें गॅसीचेर दवरल्या क्रॅब करी करपा. हांवें न्हू ती कालदीन स्टायल केल्या, यू नो येल्लो करी. अनायरा एश कोन्न लायक जाता येल्लो करी केली जाय क्रॅबांची. आनी शाकुतीय बी लायक जाता तेका, बट हांवें चिंतिल्लें येल्लो करी करपा आयज. आनी हे चोय बांगडे गेल्ले ते तेंकां हांवें रेचाद मसाला केला आनी तो लायला. आनी हो चोय गेलें रवा आनी रायस फ्ला, तो मिक्स करून हांव आतां ते बांगड्या लायतलें. आनी मागीर फ्राय कोतोलें कोकोनट ऑयलां. यू नो म्हाका एक कमेंट येयलोलो रायस फ्लावर घालन चोय मू रवा बारा. सो हांव तेशी को चोयतां आयज कोण कॅश लागताय ते. आनी चोय कोकोनट ऑयल हांवें कडी पत्ता घायला. आनी आतां हांव फ्राय कोता बांगडो, रेचाद बांगडो. चोय जाल मुगेले फ्राय कोन. कोण येयला स्कूल सोनू? थँक्यू म्हणपल दीदी. आनी चोय केल्या अनायरागे प्लेट रेडी, रायस आनी क्रॅब करी, येल्लो क्रॅब करी कालदीन स्टायल. ओके, आनी रेचाद बांगडो विदाउट विनेगर. सो आतां अनायरा आपयता. आनी हेच अनायरा येयलें जेवपा न्हू रे. ओय, ओके, आयज मामान कितें केलें तें सांगू. आयज मामान केला रायस, क्रॅब करी न्हू हांवें आयज कालदीन स्टायल केल्या. हय, आनी ती रेचाद बांगडो मसाला बट नो विनेगर. ओके ओके, कित्याक तुमकां थंडी जालो ना आमकां सगळ्यांक तेका लागोन. ओके, चल ट्राय करून दाखय करी. ट्राय करता. ओके, बरी हा मम्मा ही कालदीन स्टाईल. बरी हा. हय,
आणि बांगडो ट्राय कर विदाउट विनेगर. गरम हा. बेस्ट झाला. बरं झाला मसाला. सो स्पायसी केलं नाही. बेस्ट ओके झाला. चल एन्जॉय कर. ओके ओके बाय. बाय. सो फ्रेंड्स आता मुडोली प्रिटी लिटल बेबी कवर बाय अनायला आणले. ओके ओके प्रिटी लिटल बेबी या या प्रिटी लिटल बेबी या या pretty little baby you say that baby you'll be thinking of me and try to love me pretty little baby I'm hoping that you now it's just the time of both of us on puppy almost left his don't you know it's much more fun to love while the hand is young and meet me at the car hop or at the high meet me at the moonlight or at the daylight pretty little baby I'm so in love with you. Thank you. Yay! Very good दोघांनी. Clap clap clap. सकाळचं शिकवते काय? Very good. Smart babies. झाले आमुटाला किती आमुट pretty little baby you said a baby you would say me I say me pretty little baby you said a baby you pretty little baby you said a baby you would say me I say me pretty little baby just around me you. Very good. That maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. हाय फ्रेंड्स कशें आहाय सगलीं समजता सगलीं बरी आहाय म्हण सो आतां हांव कामां येयला ओके मातशें फ्रेशन अप जालो आनी आतां आमी तुमी चोयलें आसतलें थंबनेलां की वी आर मुवींग आउट म्हूण गायलो आहा तें आमी ओके सो एक्चुली आमी घर चोवपा वयताय ओके सो तुमी म्हणटा आसतलें की आमकां हिंग घर आसतना आमी घर कित्याक चोवपा वयताय काय सो बेजिकली रिजन कितें जाण तूं अनायरा आनी अलेया ती एक्चुली तेंक हेडो मेळना हिंगा एक्चुली आमगे हो 2 BHK फ्लॅट धाकटें जाता आमकां ओके तेंगे रूम ना ओके हेडपा एक्चुली तुमचे आसा बेडरुमा एक कॉर्नर दिलो आहा तेका आमी हेडपा आनी एक रूम आहा तो आमगे स्टोर रूम आहा सो आख्खा वस्तू दवरताय तो आमी सो एक्चुली आमी इधर आमी एक घर सोदताय एक व्हडलें लायक एटलिस्ट 3 BHK or 4 BHK और अपार्टमेंट ओके व्हडले सायज कितें मेळटा जाल्यार आमकां चोय आतां एक आम कॉन्टेक्ट मेळ्ळो आहा ओके वेनिशा येना मुज बारा ओके कित्याक बेबी फीड करपा जाय ओके सो हांव अनायरा घेवन वयतां ओके आनी दाखयता तुमकां ओके थिंग काडूंक मेळटा जाल्यार चोयत पयलो विडियो ओके कित्याक एक कडेन काडूंक मेळना न्हू चॅक कोता काडूंक मेळटा जाल्यार हांव काडटलो विडियो आनी तुमकां दाखयतलो ओके आनी सेकेंड फ्लॅट मेळटा तें आमकां एच बिल्डिंगा ओके दुसरे वादा ओके फेसिंग द रोड सायड हें आमगेलें बॅक सायड न्हू आनी तें 3 BHK ओके सो दोनी चोयतो आमी आनी थिंग गोडे वेनिशा येतोलें जॉयन जातो आमकां चोयपा सो पयलें हांव आनी अनायरा वयता ओके चोयपा आनी तुमकां दाखयता आनी मागीर वेनिशा आनी बेबी येतोलें अलेया येतोलें ओके सो मेळटाय तुमकां आमी मागीर चल अनायरा लेट्स गो चल वयताय आमी ओके मेळटाय मागीर बाय एक बाथरूम बरं आणि इंगाను कन्फ्युज भायर असतं सो थिंग आणि अटॅच केलं
कितना 3 बेडरूम है? हाँ, क्या बोल रहा था? बेडरूम पीछे ये वाला? नहीं ये वाला हाँ वो बेडरूम है। हाँ आणि अचल एक सेकंड रुक भाई। अच्छा आहे। आणि हेच इथे आमले बिल्डिंगा एक फ्लॅट आहा तें 3 बेडरूम फ्लॅट आणि आमी थंय चोवपा येयलोली तेज पेंटींग आनी क्लिनींग चलतालें। बरें आहा, स्पेशियस आहा, 3 बेडरूम आहाय, डायनींग आहा, फ्रंट धाकटीशी सेम प्लेस धाकटी बॅल्कनी आहा। बरें दिसोलें म्हाका। सो फ्रेंड्स आतां येयले आमी ओके आणि दोन्ही एक्चुअली आमकां लायक जालें। विलाय लायक जाल्या आनी आमकां फ्लॅटूय लायक जाला। आनी विला म्हणटा तूं 4 बेडरूम आहा प्लस वन रूम फॉर द मेडूय आहा कळ्ळें तुका। आनी हें दुसरें 3 BHK आहा चोय तेंय बरें स्पेशियस आहा। आतां सारकें डिफिकल्ट आमकां हें सिलेक्ट करपा खंयचें घेवपा तें टायट डिसिजन आसतलें कित्याक आमकां जें विला आहा चोय विला आहा तें इतुलें बरें आहा। पार्किंग सारकें एक्चुली देरा मुखार धरपा आतां शेडेड पार्किंग आहा। आनी फ्लॅट आहा तें एच बिल्डिंगा आहा बट फ्लॅटूय बरें स्पेशियस आहा। सो आतां वेरेशा बारा पोसतलो आनी चिंततलो आमी दोगांय कित डिसिजन घेवपा तें कित्याक दोनीय सारकीं लायक जालें। आनायरा सारकें पीस जालां चोयन आनी इतुलें बरें आहा तुका सांगोचें हांव। मातशें पयस आहा ओके हिंगसो जें विला चलती आमी मातशें पयस आहा लायक 15 to 20 मिनट्स अशें आसतलें पयस। चिंत्ताय आतां चिंतून मागीर तुमकां सांगता आमी कितें तें ओके। नेक्स्ट व्लॉगान दाखयता तुमकां आमी ओके कितें प्लॅन आनी कितें डिसायड केलो आहा तें आमी। इदर वी आर गोईंग इन द विला और इदर वी आर शिफ्टिंग टू 3 BHK इन द सेम अपार्टमेंट ओके। सो सांगताय तुका आमी ओके। सो स्टे ट्यून्ड आनी नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां कळटलें कितें तें आमगे डिसिजन ओके। सो मेळटाय तुमकां ओके। सो इतलो म्हूण व्हिडिओ एंड कोता ओके। मेळची तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान। अंटील देन मोग आसूं। सी यू देन बाय बाय।